Carmel Kiran कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आयच्या नियाळाक आमी तयार जाताना आयचें पयलें वचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें चित दिवन आयकोवया. पाऊला सांगता गेल्ले ते जन आतेन पर्यान ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले बेगीन येवन आपणाक मेळाजे म्हणली पाऊलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी परतले. पाऊल आरेयोपगाचे सभे उजेर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, सर्व तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हणून म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हणून बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिवंक आयलां. हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशांचे सेवे साखरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशा तावन सगळे मनशाक वळू ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिचे वा सासपाचे आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळाचे म्हणून अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमचे मदले कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतां चलतां आनी आसां. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयिल्ली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रोडून जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात नीती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. अशें पाऊल तांचे मदलो भायर सरन गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भवर्ताक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेयोपगाचे सभेचो सांदो दियोनीस, दमारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. ह्या उपरांत पाऊल आतेनांतलो भायर सरन कोरिंथाक आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावनो, भयणीनो, भुरग्यांनो, भोव सोबीत वचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें आमी आयकलें. देव मनशाक सोदता आनी मनीस देवाक सोदता. मनीस देवाक सोदता. खंडीत जावन ह्या संवसारांतले धर्म पळयतना हाच्या की वरती साक्ष दुसरी गरज ना. मनीस देवाक सोदता की ना म्हणल्या विशांत जायते धर्म आसात. हर एकलो मनीस आपल्याच रितीन देवाच्या सोदनेर आसा म्हूण सांगल्यार चूक जावची ना. पूण भावणो आनी भयणीनो, ही सोदना सारक्या वाटेन आसात या चूक वाटेन आसात म्हणलें समजून घेवचें. मोतेंत अस्कत जाल्लो मनीस जाका आमी पिसो म्हणटा, एक दीस मार्गार आसुल्लो मेळ्ळो.
पुलिसांनी ताका धरलो. धरून एका आसऱ्याक व्हरतना तांणी ताची बॅगां ताचे थंय आशिल्लें तें बॅग सोदूंक सुरू केलें. ताच्या बॉल्सांनी सोदूंक सुरू केलें आनी ताच्या बॉल्सांनी आनी ताच्या बॅगांत जायतीं पेन्नाचीं टॉपां आशिल्लीं. पेन आसा ताचीं टॉपां आशिल्लीं, जायतीं आशिल्लीं. हो मोती दसकत जाल्लो मनीस हरये कडेन खंय मेळटा थंय खाली पेन्नाची टॉपां मात्र सोदतालो. कित्याक सोदतालो कोणाकच कळीत ना, ताकाय कळीत ना, पूण सोदतालो आनी पुंजायतालो. भाऊन आनी भयणीनो, जायते फावटी मनशाची सोदनां असल्या मोतींत अस्कत जाल्ल्या मनशा बरी जावंक पावतात. तो कित्याक सोदता म्हूण कळीत नासतनाय सोदता. पूण आज आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार धर्मांचे मूळ आमी वचतले तर जाल्यार विविध कारणांक लागून मनशान देवाक सोदूंक सुरू केलें. पयलें भियाक निमती. मनशाक भें दिसलें, घोडघोड आयकलो तो भियेलो, उजो पळयलो तो भियेलो, भुंयग कंपनी पळयली तो भियेलो, हांकांच देव म्हणून नमस्कार करूंक लागलो. सुर्याक नमस्कार केलो, उज्याक नमस्कार केलो, वाऱ्या वादळाक नमस्कार केलो, जायत्या संतींक नमस्कार केलो. देव म्हणून ताणें चिंतलें. भियाक लागून मनशान देवा सृश्टी वेचें. आतांय आसा. दुसरें आसा कारण रक्षण मेळाचें, आपणाक सुटका मेळाचें, आपणाक हेरांत हांव राखून वरिचें म्हणून मनशान देवा सृश्टी वेचें. येतात. तिसऱ्यान आसा आशा. आशा बऱ्यापणाची, आशा संतोषाची, समृद्धीची, आशिर्वादाची आनी ह्या खातीर मनशान वेचें. देवळांक, देवाळांक थंय हांगा वेचें, पुजा करचें, नोवेनां भेटोवचीं, मागणें करचें, तेर्स म्हणचें. जायते फावटी मनशा थंय आसलेल्या अस्कतकायेक लागून आनी मनशा थंय आसच्या आशेक लागून करचें जावन आसा, न्हय देवाच्या मोगाक लागून. जायती आमची मागणी जर आमी वारोवन पळयता आमच्या आशेंक लागून आमी करची. तें जाय हें जाय म्हणली आशा. भाऊन आनी भयणीनो, नीज जावन मनशान खंयच्या रितीन कित्या खातीर देवाक सोदिचें. थोडे तेंपा आदीं जर्मनींत ल्हानवड जाल्लें एक भुरगें आमच्या सुकोडयाळाक आयलें. आपलीं पाळां सोदून ताका सादारण 30 वर्सां आदीं कोडयाळ तावन ताच्या पोसक्या आवय बापायन, जर्मनीच्या आवय बापायन कोडयाळ तावन एका आसऱ्या तावन घेतलें. आतां तें शिकपी जाल्लें, ग्रेस्त जाल्लें, पूण ताचें तें एका रितीचें उणेपण दोस्तालें. आनी ह्या खातीर तें भुरगें, तें चेडूं आपल्या आवय बापायक सोदूंक, खऱ्या आवय बापायक सोदूंक लागलें. आनी ताच्या पोसक्या आवय बापायन सांगलें, आपूण खरी आवय बापाय न्हय, तुजी आवय भारतांतल्या कोडयाळ शहरांत आसा. पूण तांकां कसलो गांव कितें म्हूण तांकां विसरून गेल्लें. आनी हें भुरगें, हें चेडूं सोदून आयिल्लें. लागीं लागीं 6 म्हयने ताणें खर्चिल्ले. दिसाळ्यांनी गेल्लें आनी निमाणें ताका ती आवय मेळ्ळी. आनी तें म्हणालें, म्हज्या जिवितांतलो वर्तो दीस, वर्त्या संतोशाचो दीस आज जावन आसा. तिणें उलयल्ली भास ताका समजनातली, कित्याक तें इंग्लीश, तें जर्मन आनी इंग्लीश मात उलयतालें. पूण ही कोंकणी उलयताली, हिका इंग्लीश येनातलें. तरी एकामेकाक समजूंक शकलीं. जायतीं एकामेका फुटलून धरून रडलीं. आनी म्हणालें तें, म्हज्या आवयन त्या दीस कितें कश्ट आशिल्ल्यान तिणें म्हाका ऑर्फनेजीक दिलें, पूण देवान म्हाका राखलें. भाऊन आनी भयणीनो, हें भुरगें, हें चेडूं आपल्या खऱ्या आवयक सोदूंक लागलें. कित्याक ती एक ओडणी आसा, ती एक ओडणी आसा. मनीस ह्याच रितीन देवाक सोदूंक आशेता, कित्याक आमी ताचे तावन आयल्या. आयच्या वचपांत, पयल्या वचपांत सांत पावलो म्हणालो, आमी ताची संतत, आमी ताचे थंय आसां, ताचे थंय जियेतां, ताचे थंय चलतां. जर आमी समजून घेता आमी ऑर्फन्स न्हय, आमी सांडलेलीं न्हय, आमी त्या देवाची भुरगीं, तेन्ना आमी त्या देवाक सोदूंक प्रयत्न करता न्हय ह्या आमच्या आशा ओडण्यांक, ह्या संवसारी संगतींक. ही समजून आमकां सारकी मेळाचें.
जर आमकां ही समजणी मेळना आमचें सगळें जिवीत संवसारी संगती स्वच्छंदच आमी करशीतले आनी त्यो आपणायिल्ले वरवीं देवाक आपणायले म्हणल्यार तसल्या पिशा चिंतपान आमी आमचो जिवीत होगडायतले. देवूय मनशाक सोदता, देवूय सोदता. देवाणी सोदलें त्या दीस आतां वननियमीन पता केल्लेंच देव ओगोसरो उलोवना. म्हाका तांणी नाकारलें, म्हजे तोंडी पयस गेली म्हणून रागार जावन तांकां सांडलें ना. तो सोदून आयलो, आतां हांव तूं खंय आसाय, कांय ना तूं खंय आसाय, सोदून आयलो. तें सदांप देवान थंयच सोडलें ना. साल्वोसाच्या चरित्रेर आमकां धर 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 म्हणून देवान करची ती सपनां आमकां पळोवंक मेळटात. न्हय मनीस भायर पडला म्हणून मनशाक आपल्या मोगाच्या वेंगेंत ओडच्या खातीर देवान करची ती सोदनां आनी प्रयत्न. आनी भावण आनी भयणीनो, त्या सोदनेचें श्रेश्ठ मेट जावन आसा, श्रेश्ठ शिखर जावन आसा जेजू मुखांतर ताणें सोंसले कश्ट आनी कुर्साचें मरण. आनी कुरीस जावन आसा एक मात्र वाट देवान मनशाक मेळची. देवान कुरीस विंचलो, कुरीस विंचलो. ह्या कुर्सा मुखांतर देवान मनशाक आपणायली, आपणाची जावन आपणायली. परक्या तावन वायट सत्य तावन आपणाची जावन आपणायली. आनी ह्या वरवीं आमी ताची भुरगीं जाल्या. आमी ऑर्फन्स न्हय, गतदार नातल्ली न्हय, आवय बापूय नातल्ली न्हय. देव आमचो आवय, देव आमचो बापूय ह्या कुर्सा मुखांतर संपूर्णता जावन जालो. भावण आनी भयणीनो, जाणवाय गरजेची, खंडीत जावन जाणवाय गरजेची. ओरिजिनल आनी डुप्लिकेटा मदें फरक समजूंक जाणवाय गरजेची. जायत्यो संगती ओरिजिनल न्हय, खऱ्यो न्हय, फट संगती खऱ्यो म्हणून दाखयतात आनी आमी फसवून पडटा. खरें भांगर या भांगाराची ओप आसले मात्र, सारकें समजून आसल्याक मात्र तें सारकें कळटा, नातर जाल्यार फसवून पडटा. आनी ह्या खातीर खंयची खरी संगती आसा, संगत आसा, ताचेर मार्क आसता. तरेपटी जावं पुरो ISI मार्क म्हणून आसता. विविध संगती खऱ्यो म्हूण दाखोवच्या खातीर मनीस जायतेपणी संपडून पडटा. मनीस देवाक सोदतना आपणा थंय आसच्या अस्कतकाये वरवीं, आपणा थंय आसच्या त्या उण्यापणा वरवीं सोदता म्हूण हांवें दळसूं सांगलां. पूण केन्ना मनशाक त्यो संगती मेळटात, मनीस चिंता त्यो संगतीच देव म्हणून आनी संपडून पडटा त्या संगतींतय. देवान आपणाक उगडापे करतना देवानी मनशाक ह्या संगती मुखांतर तकलेचें पडटा. कित्याक मनीस बेजाराय नासतना शांती आनी समाधान जावन देव उगडापें करता. मनीस कश्ट समस्यांनी बिगडून आसतना परिहार जावन ताका समजून दिवन देव आपणाक उगडापो करता. जावं पुरो पातकांत लोळून आसतना बॉक्सने जावन देव आपणाक उगडापो करता. अशें देव विविध रितीन उगडापो करता आपणाकच. जर हांव ह्या उगडापणाच्या फाटल्यान आसच्या त्या देवाक हांव मेळना, ह्या खाली संगतींक हांव धरून रावता, तर हांव फसवून पडटा. ओ माय गॉड म्हणलें तसल्यार हिंदी फिल्मांत एक सोबीत एक डायलॉग आसा. कृष्णान ताका देव म्हणून थंय पिंतरायला, ताणें सांगची ती उतरां. हांव देव न्हय अजापां करता म्हणल्या खातीर, हांव देव जावन आसल्यान हांव अजापां करता. फरक आसा. आमी जिंच्यान जोखून अजापां करता तो देव म्हणून न्हय. तो अजापां करता म्हणल्या खातीर तो देव न्हय. तो देव म्हणल्या खातीर अजापां करता, बरेपण करता, बरें दिता. कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा सांत पावलोन सांगचें उतरां. सैतान सते उजवाडाचो आंज जावन खांबो जावन आपणाक प्रदर्शीत करता, आपणाक दाखयता. म्हणजे बरेपण जायते फावटी आमी चिंतत आसलें बरेपण देवा तावणूच येयचें म्हणून ना. वायट सकत यांना दिवचे बरी करता आनी ह्या वरवीं मनीस संपडून पडचे बरी करता. देव मात्र खऱ्या बरेपणाची बुन्याद, मूळ आनी सर्वस्व. खरें बरेपण देवा विनय येवंक साध्य आसना. पूण
खरें बरेंपण न्हय आसलें, बरें म्हणून म्हाका दिसचें तसलें, जशें आडवारलें फळ बरें म्हणून एक दिसलें तसलें बरेंपण वायट सकती दिवंक शकता. आनी ह्या वरवीं साहित्यपटी मनीस फसवून पडटा, आमी पडटा. भाऊ न्ही भयणीनो, आमी देवाक सोदता न्हय गे. सवाल आमी विचारूंक फावो, हांव कित्याक देवाक सोदतां, हांव कशें देवाक सोदतां. म्हजी संवसारी आशा खुशालाई वडण्यो थांबोवच्या खातीर मात्र, या हांव खऱ्यान त्या देवाचो मोग करता कित्याक तो म्हजो बाप, हांव तासो, आमी ताचे थंय जियेता, ताचे थंय आसा, ताचे थंय चलता म्हणल्यार तें समजून येना आमी देवाक सोदता. या म्हाका म्हज्या आर्थीक परिस्थितींत समस्या आसात, देखून म्हजी आर्थीक परिस्थिती समजावं दी, देखून हांव देवा लागीं मागतां. म्हाका भुरगीं नात त्या खातीर हांव देवा लागीं मागतां. म्हाका काम ना त्या खातीर हांव देवा लागीं मागतां. म्हाका पिराशिरा आसा त्या खातीर हांव देवा लागीं मागतां. जर जाल्यार संगती खातीर मात्र हांव देवा लागीं मागतां. आनी ह्या मागण्यांतय म्हजें मागणें संपूर्ण जाता, आखेर जाता तर जाल्यार तें मागणें न्हय. जेजूच्या जिवितांत पळयात, ह्या संवसारांत जेजू आसतना जायते ताचे लागीं आयले, जायत्या पिडेस्तांनी जेजूक सोदलो. कित्याक सोदलो? पिडा गूण जावच्या खातीर, तितलेंच. दुसरें कांय तांकां पडून वचोंक नासलें. पिडा गूण जाली ते गेले, काम जालें, वैज मेलो. हेरोदीन जेजूक सोदूंक प्रयत्न केले. पयल्यान भुरग्या जेजूक लागाड काडच्याक, आनी एक फावटी ह्याच हेरोदीच्या पुतान जेजू तावणू अजापान पळोवच्याक सोदलें. जाकेवणी जेजूक सोदलें. जाकेव मात्र बदलालो, नीज संतोष घेवंक शकलो. हेरान थंय कांय बदलावणी येवना. त्या ग्रेस्त मनशांनी सोदलें जेजूक, सासणाचें जिवीत मेळटा म्हणून तो आशेलो. पूण ग्रेस्त कांयक ताणें चड पसंद केलें न्हय जेजूक ह्या सासणाच्या जिविताक. बेजार जावन फाटीं गेलो. भाऊ न्ही भयणीनो, आज म्हजी आनी तुजी सोदना कसल्या रितीची? संवसारी संगतीची. बेजार पावतलें हांव, निराश जातलें हांव. जर आमची सोदना ह्यो बऱ्यो संगती दिवंक शकच्या देवाची जावंक पावतात, तेन्ना आमी बिलकुल निराश जावचे ना. आनी ह्या खातीर खुर्सासो सांजू हांव आपल्या एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल दोंगराच्या सडणी म्हणजे संपूर्ण ह्याच्या त्या पर्वताक आमी कशें सोडचें गे म्हणून शिकयतना तो म्हणटा, खंयच्याच संगतीक तूं चिटकोवन रावं नाका. संवसारी संगतीक, संवसारी बरेपणाक जावं दी, सर्गीच्या बरेपणाक जावं दी, चिटकोवन रावं नाका. खाली देवाक मात्र तूं चिटकोवन राव. खंयच्याच संगतीक धरून रावं नाका. पयशे, ग्रेस्त काय तें हें विजन्स, सर्गींचे संगती म्हणटाना विजन्स, देवाक पळोवचें तसलें, ह्या ताणें सांगचें तसलें आयकुचें तसलें कांय गरज ना. खाली देवाक मात्र सोदू, त्या संगतीक न्हय म्हणलें तसलें सत सांजू हांव शिकयता. कित्याक आमी जायते फावटी भावणांनी बरी भयणीनो असल्या संगतींक धरून रावता, देवाक सोडता. जिवितांत कितें गरजेचें? देवाक धरचें, हेर सगळ्यो संगती सांडचें. देखून जेजून सांगिल्लें, सोदा तुमी पयलें सर्गीच्या राज आनी हेर सगळ्यो संगती तो तुमकां दितलो. सगळ्यो संगती तो तुमकां दितलो. भाव आनी भयणी, कशें सोदीचें? ह्या देवाक आमी कशें सोदीचें? एकच वाट जावन आसल्या जेजून दाखयली ती वाट, खुर्साची वाट. दुसरी वाट ना. आपणाचो मोग मनशाक दाखोवच्याक देवान वापरली वाट जावन आसा कुरीस. आनी जर हांवें देवा थंय येचें, हांवें तस्सो कुरीस वेंगीचें. आनी ह्या खातीर जेजून सांगिल्लें, जरी कोण म्हजो शिश्य जावंक आशेता, ताणें आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येचें. आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येचें म्हणजे जिवितांत जायते कश्ट समस्ये उणेपण आसतलेंच तूं क्रिस्तांव जा, याजक जा, धार्मीक जा, तूं कितेंय जा, मागण्यांत तूं कितलोय मुखार वचो, कश्ट समस्या जिवितांत आसतलेच. कश्ट समस्या आसात म्हणल्या खातीर तुका देवान सांगलां म्हण चिंती नाका. ते कश्ट समस्या धैर्यान फुड कर, कांयच भिये नाका. हर एक दीस सूख मेळटा म्हणल्या खातीर तूं देवाचो पाटलाव करिनाका. बरेपण मेळटा म्हणल्या खातीर न्हय, बरो जावन आसलो देव मेळटा म्हणल्या खातीर ताका सोद.
ह्या रितीन आमी सोदीचे. ही एक मात्र जावन आसा रीत देवाक सोदचेच आसली. हो न्हय भयणीनो, पूर्व आयतारा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी संभ्रमता. आमी पास्काच्या काळार आसा. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी आशेतना जेजू स्वर्गार वचून आपणाच्या आत्म्याक पाठयता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा जें कितें हांवें सांगलां तें तुमकां शिकयतलो, समजा सारकें शिकयतलो. हांवें सांगिल्ल्या भायर तो कितें सांगचो ना, जें कितें हांवें शिकयलां तो तुमकां शिकयतलो. सवाल हे, हांव कोण आतां म्हणून शिक्षीत जावंक आशेता. आयच्या पयल्या वचपांत आतेनाचे मनीस, ते ग्रीक जानवायचे मनीस, तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी म्हणटा आमी, थंय तावन उब जाल्लें, त्या ग्रीक देशांत उब जाल्लें. तांची सोदनां कितें आशिल्लीं? नव्यो नव्यो संगती सोदचे, नवे नवे संशोध करचे, नव्यो नव्यो स्वता वाटो सोदून काडून ताच्या विशयांत तर्क करचें, डिस्कशन करचें. आनी ह्या खातीर जेन्ना पावलो तांचे लागीं उलयता ते आयकतात. बरें उलयताय, बरें उलयताय, जिवनपणा विशयान उलयताय, आमी आनी एकटे आयकूंक येता. तांकां पडून वचूंक नासलें, देवा विशयान तांकां पडून वचूंक नासलें. तांची सोदनां ह्यात संवसाराची जावन आशिल्लीं. भाऊ आनी भयणी, तूं कितलोय शाणो जावन वचोंक पुरो, आमी कितलीं जाणारी जावन वचोंक पुरो, पूण नीज जानवाय देवांतान येवची आनी ती जानवाय पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी जोडची. देव आमकां आपणाची जानवाय, आपणाची समजुनी, आपणाचें बरेंपण दिवंक आशेता. जर तूं घेवंक आशेताय तुवें ताचे श्रेय. ह्याच्या वाचपान सांपावल म्हणालो, पाताक रडा, जिनी बदला. आनी ह्या वरवीं मात्र आमी देवाक मेसवूंक शकता. तर समेस्त मनशांनी पाताक रडून जिनी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. समेस्त मनशांनी म्हणटना अक्रिस्तवांक मात्र म्हण चिंचे नाका, तांकां हांकां म्हण मात्र चिंचे नाका, म्हाकाय सांगता, तुकाय सांगता, आम्हा हर एकल्याक तो सांगता, पाताक रडा. आमकां पाताक रडूंक साध्य केन्ना त्या देवाचो, त्या पवित्र आत्म्याचो परजळ आमचेर फांगता तेन्ना मात्र आमकां पाताक रडोवंक साध्य. आमी कितल्या मापान आमकांच आमी चिटकोवन रावता, कितल्या मापान आमी आमच्याच आशेचे, संवसारी वटण्यांचे गुलाम जावन आसा म्हणून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र आमकां समजूंक साध्य, हेर संगतींनी साध्य ना. भाऊ आनी भयणी, पवित्र आत्मो आमकां उगडापें करूं, आमची समजुनी वाडोवन आनी ह्या वरवीं कोणाकच न्ही त्या देवाक एकल्याक मात्र विंसूंक आमी सुखोवं. आनी ह्या वरवीं जें कितें सांपावल सांगता आमी ताचे थंय आसां, ताचे थंय चलता, ताचे थंय जियेता, आमच्या जिवितांत सच जावं हर एक घडये देवा थंय जियोवन, ताचे थंय चलोवन, ताचे थंय आमचें जिवीत जियोवन सर्गींचें सूख न्ही मात्र मेल्या उपरांत ह्याच संवसारांत हांवूच आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमी ताची भुरगीं जाल्या हर एक घडये देवाच्या हजरपणांत जियोवंक आमकां तो फावो करूं. आमी देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक